नमस्कार. अस्मिताच्या ह्याच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. अस्मिता ह्या कार्यावळींतल्यान आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या बायलांक तुमच्या मुखार हाडूंक पळयता, जी कितें तरी समाजान रावून एक वेगळी ओळख आपली घडोवपाक पळयता. अशेंच एक क्षेत्र आसा पेट्रोल पंप. आणि पेट्रोल पंपार आमी चडशे पळयतात की ह्या क्षेत्रांत चडशे दादल्यांचेच वर्चस्व आसा आणि इतली वर्सां हेच चलत आयिल्लें आसा. पण आतां खंय तरी एक बदल जाला आणि आमकां खुबशे पेट्रोल पंपाचेर आमकां चलयो आनी बायलां पळोवपाक मेळटा. असोच हांगासर एक पेट्रोल पंपाचेर आमी हांगा आयिल्ले आसा, बोरये हांगासरल्या सिद्धार्थ पेट्रोल पंप. आणि हो पंप आसा फोंडें आनी मडगांव ह्या हायवेचेर. आणि हांगासर आमकां अशीच चलयो पळोवपाक मेळटात जी पेट्रोल भरतात हांगासर. आणि तांचेच कडेन आमी आज उलोवपाक आयल्यान आणि तांचीच यशोगाथा आमी जाणून घेतली. पळयत रावात आमचो आयचो भाग, पळयत रावात आमची ही चलयां आनी बायलां कितें तरी वेगळें करतात आनी ही ह्या वेगळ्या क्षेत्रांत कशी फुडें सरल्यान ती. नमस्कार. अस्मिताच्या आयच्या भागान म्हजे बरोबर आसा म्हज्यो आयच्यो 3 इश्टिण्यो ज्यो समाजान कितें तरी एक वेगळें काम करून आपली स्वताची एक वेगळी ओळख केल्या. म्हजे बरोबर आसा हांगासर वैष्णवी, अफसाना आनी स्नेहा. वैष्णवी, म्हाका सांग, तूं कितलें शिकला? 10th. आनी अफसाना तूं? आनी स्नेहा? सगळ्यांनी 10thूच केला. फुडें शिकपाक कित्याक पावली ना? आनी तुमी? अशेंच हांव 10th करून हांव काबार केलें इतलेंच. तुमी गोंयचीच काय तुमी गोंयच्या भायर हांगा सेटल जाल्ली बी अशें आसा? तूं हांगचेच. आनी तुमी? दोडामार्गाचे. आनी तूं खंयच्यान आयला? कारवार. म्हाका सांग, तूं हांगासर आतां जें काम करता पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घालप, हे चडशे दादल्यांचे करपाचें काम अशें आमी मानतात आनी खरेंच आशिल्लें. पण आतां खंय तरी एक बदल जाला आनी बायलो मुखार आयल्यात. हे जे दादल्यांचें काम आसा हें आतां तुमी करपाक लागला. सो म्हाका पयलीं सांगा की तुमी हांगासर कशी पावली, ह्या फिल्डान कशें पावले? वैष्णवी, तूं सांग पयलीं. वैष्णवी, म्हाका सांग की हे पेट्रोल भरपाचें काम जे सहजा बायलो करिना, ह्या क्षेत्रांत तूं कशें पावलें? माझी अशी परिस्थिती येत आहे, त्याला पण कामाची गरज मला कोण आहे म्हणजे सांगून सर कामासाठी येईल. पण हांगासरूच कित्याक पेट्रोलच भरपाक कित्याक सुचलें तुका? तशी काय ना, पहिली हांव अशें घरान बी काम करतालें. कोणी म्हाका सांगलें अशें हांव बी काम आसा, एक म्हटलें पळोवया करून कशें कितें आसा तें म्हाजें काडलें म्हणून मातशें केलां. आनी अफसाना, तुवें? माझी बी परिस्थिती तशीच आशिल्ली म्हणून हांव हांगा कामाक केलें. पयलीं हांव लग्नाच्या पयलीं फॅक्टरीन काम करतालें. ते फॅक्टरी बंद जाली म्हणून मागीर म्हाजे घोवाची वळख आसा न्ही हांगा पात्रांवाचें, एक ते अभय पात्र म्हणून, तेका लागून तेणें म्हाका हांगा लायलें. तेका लागून हांव येयलें हांगा. आनी स्नेहा, तूं कशें पावलें हांगा? पयलीं हांव कपडे शॉपार काम करतालें, मागीर हिंग लागलें पेट्रोल पंप. तुम्ही तिगाय म्हणटात की तुमची परिस्थिती वायट आशिल्ली म्हणून तुम्ही हांगासर पावली, पण करपाक गेल्यार खूब कामां आशिल्ली आनी हांगासर तुमी काम करपाक आयली. तर तुमकां तें चॅलेंजींग कशें दिसूंक ना? कितें तरी एक आमी वेगळें करता म्हणून तुमकां अशी एक सो कितें चॅलेंजीस आयले तुमकां? कितें डिफिकल्टीज आयले? आमी घरान जशी हांव काम करतालें तेज्यान चेंजीन मातशें हांगा पेट्रोल पंपाक मातशें बरें दिसलें, एक सेपरेट काम न्ही. हय. आनी तुमकां गो? सेम थिंग्स. मातशें बरें लागलें म्हणून जालें. म्हणजे घरान काम करता भशेन तुका हांगासर काम करप चड बरेंशें दिसता. सारक्या. पण जेन्ना हांगासर काम करपाक आयले तेन्ना कितें ना कितें अशें प्रॉब्लेम तुमकां फेस करचे पडले आसतले, म्हणजे कस्टमरा बरोबर म्हणा किंवा आनी कितें. सो कितें आशिल्लें तें? तशें कांय जावना मॅडम, पण आमी सारकें केलें. कांय नाशिल्लें, बरें करून केलें आमी काम. पण आतां तुमी चलयो आशिल्ले कारणान केन्ना केन्ना चले पेट्रोल भरपाक येता आनी तुमी चलयो आशिल्ले कारणान कितें रिएक्शन आसता किंवा तशें केन्ना तुमकां अनुभव आयिल्लो केन्ना? ना आतां पर्यंत म्हाका तर तशें कांय तशें कांयच येवंक ना. ना. आनी जेन्ना हांगासर जॉईन जाली तेन्ना तुमकां ट्रेनींग बी कितें घेवची? आमी अशें पेट्रोल घालता तेन्ना लोकांक सांगता तुमी हांगा कामाक लागला. आमी सांगलें आमची परिस्थिती आसा, खंय काम मेळटा आमकां थंय मेळ्ळ्यार पुरो म्हणटा तें म्हणून आमी हांगा काम करता. खंय बी वचून काम करता, कामूच न्ही म्हणलें आमी. अशें कांय प्रॉब्लेम ना म्हणलें. पण लोक अशे अजाप जाताले की तुमी आनी चलयो आसून काम करता. पण हेज्या पयलीं तुमकां खबर आशिल्लें की पेट्रोल पंपाचेर चलयो काम करतात म्हणून खबर आशिल्लें? पळयलें तुमी केन्ना? केन्ना पळोवन आशिल्लें? ना.
पण जेन्ना जेन्ना अचानक हांगासर आयली सो तुमकां तेन्ना ट्रेनिंग बी कितें करची पडली? हय ट्रेनिंग तर करपा पडटात न्ही मॅडम. पयलीं ट्रेनिंग केल्यार मागीर काम शिकतले न्ही आमी. कितें ट्रेनिंग आशिल्ली तुमकां? आमकां ट्रेनिंग अशी आशिल्ली की आमकां कोण बी आतां सिनियर आसा आमच्या आसा न्ही तेंच्यांनी आमकां ट्रेनिंग दिताले. 8 दीस पर्यंत ट्रेनिंग दिले. तेजे उपरांत आमी आमचें काम स्टार्ट केलें. सो हळू करून सगळें काम स्टार्ट करपा लागले आनी सारकें जालें मागीर आमचे कडेन. पण पयलीं तेन्ना तुमी स्टार्टूच केले तेन्ना मातशें तुमकां अडथळेशे आयिल्ले सो जायनाशिल्ले जाता हय ते जातात न्ही मॅडम, जाताच ते. आनी असो पेट्रोलाचो वास आमकां चडशे बायलांक कितें रोखडेच मातशे वास येवपाक लागता कितें सो तेन्ना त्रास जाताले? तेन्ना थोडे दीस त्रास जाले मागीर आतां नॉर्मल जाता तशें. हय आतां मातशें नॉर्मल. स्नेहा तूं कांयच उलयना तूं सांग मगो. तुजो कसो अनुभव आशिल्लो जेन्ना हांगासर काम? स्टार्टींग कामां येयले तें म्हाका लज दिसताली. बेगीन बेगीन अशें कांय दिसना. मागीर लज दिसताली तेन्ना तूं म्हणजे तुका कितें म्हणून अशें दिसतालें तुका लज कित्या खातीर? पंपार घालपाक लज दिसताली. लज दिसताली स्टार्टींग दिसताली. हय. स्नेहा तूं म्हणटा की तुका लज दिसताली सो सुरवातीक जेन्ना तूं पेट्रोल घालतालें कितें म्हूण लज दिसताली तुका? आनी कोण चले येताले दादले येताले तेन्ना अशें फकाणां मारताले बी तुजेशी केन्ना कितें जालां असो? तशें कांय मारूना. स्टार्टींग हांवूच काम करता न्हू म्हाका लज दिसताली पेट्रोल पंपार काम करता. बेगीन तशें कांय दिसना. 1-4-8 दीस तशें दिसतालें. बेगीन दिसना. बेगीन संवय जाली. आपण स्वता कितें तरी एक वेगळें करता दादल्यांबरोबर हे काम जे सहजा बायलो आमी करीच ना म्हणटा आनी पेट्रोलाचो वास आमकां बायलांक खरें चडसो आवडना आनी तुमी कंटिन्युअस हांगासर आसता इतल्यो गाडयो येतात सो तेन्ना तुमी कशें मॅनेज करता तुमी? आतां आमकां संवय जाला मॅडम. आतां आमकां पयलीं त्रास जाता स्टार्टींग जाता ना म्हणना. आतां आमकां संवय जाला. आमकां आतां वर्स जाली काम करून. आतां कितली वर्सां जाली तुका? काय 1 वर्स जालें. आनी स्नेहा तुका? 2 वर्सां. आनी तुका? 2 वर्सां. म्हणजे 2 वर्सांचो अनुभव ओवरऑल म्हणशी जाल्यार कसो आसता? असं बरो आसा अशें कांय प्रॉब्लेम ना. सो तुका दिसता की अशें हेच काम कंटिन्यू करपाक जाय कशें? ते सारकें आहा. सो तुमच्या हांगासर शिफ्ट बी कितें तुमकां आसता की एकूच शिफ्ट आसता आमकां 8 ते 5:30 मेरेन. 8 ते 5:30 पर्यंत. आतां जेन्ना तुमी तुमची घरची आसा आसतली सो हांगा जेन्ना जॉईन केले घरच्यांचे कशें कितें रिएक्शन आशिल्लें? घरचे म्हणटा घरचे कांय ना. परिस्थिती तशी आसताच न्ही आमचे तेका लागून कशी तरी एडजस्ट करपाक पडटलेच आमकां. घरचे असो हांगाचे असो कशें तरी एडजस्ट करून काम करप आनी काय. पण तुमचे जर शेजारी म्हणा किंवा सोयऱ्यांनी तुमकां कोणे तरी अशें ऑब्जेक्ट केल्ले की हे आनी कितें करपाक वता बी अशें कोणें म्हणिल्लें दादल्यांचें काम तुमी कितें करता? काम सांगलें आनी तशें सांगलें जाल्यार आमचे परिस्थिती आसा तशें आमकां काम करपाक कांय ना. हांगा पेट्रोल पंपार करूं या फॅक्टरीन कंपनीन वचून करूं हांगा करूं एकूच न्ही तें काम. ते काम पयशे मेळटा ते आमकां ते पोट भरपाक कितें तरी करपाक जाय न्ही. बरें सगळ्यांक प्रश्न व्हडलो पडटा की हांगासर जेन्ना आमी म्हणटात दादल्यांचे ओरिएंटेड हे काम आनी तुमी हांगा पेट्रोल पंपाचेर काम करपाक आयली तेन्ना हांगासरले जे ओनर आशिल्ले तांच्यांनी तुमकां कशें एक्सेप्ट केलें? तेंच्यांनी आमकां आतां पळय आमी काम सोदपा येयली. आतां आमकां कामाची गरज आसा. आमी कितें करून तेंचे कडेन काम जाय आसा आमकां प्लीज दिया काम म्हणल्यार तें जाता न्ही. हांव पयलीं जेन्ना काम हांगा विचारपा आयलें न्ही सरा फुड्यान सरान सांगलें जातलें मुगो तुजे कडेन काम आनी रावतलें म्हणून सांगलें. हांवें सांगलें हय म्हणून सांगलें. तेणें सांगलें म्हाका आतां बरें आसा तर तूं कामाक यो म्हणून सांगलो. आनी तुमचें कितें आशिल्लो अनुभव तेन्ना? ना आम्ही तसं येयले त्यांना विचारले ते तुम्ही तुली आणि खंय काम केले का तुझे म्हणलं सर पेट्रोल पंपार काम करू ना फस्ट येयला जातले म्हणलं सर हय जातले म्हणून. आनी स्नेहा तुका? हांव विचारीन सरांक थंय काम केलं का तो काम केलं त्या सांगलें जॉईन जा म्हणून सरांक. आणि आता तुम्ही हे सगळें हँडल करता दादल्यांबरोबर तुम्ही आसता सो तांचे कितें रिएक्शन आसता? सो कितें प्रॉब्लम आसता की तांकां अशें दिसता की आमी करता तेंच काम तुमी करता अशें बी? अशें हांगा कोणाक कांय प्रॉब्लेम ना. तशें कांय करना. हेंच्यांनी सगळीं जाणां मेळून काम करता आमी. अशें कांय प्रॉब्लेम ना आमकां. आणि सुरवातीकूच जेन्ना लोकांनी तुमकां पळयलें सो तेन्ना तेंचें रिएक्शन कशें आसतलें? कितें चडशे हांगासर चलयो नाशिल्ल्यो सो सुरवातीक जेन्ना तुमी ह्या युनिफॉर्मान हांगासर आयले आनी कोण तरी चली पेट्रोल भरता हे पळयतकच तांचें रिएक्शन कशें आसतलें? तेंच्यांनी सांगता आमकां हांगा तुमी काम करता गो अशें म्हणून अजब जातात तेंच्यांनी. आमी सांगता आमी करताच हांगा कामां अशें कितें आसा चलयो करतात म्हणटा काय. आतां कामाक खंय मेळ्ळ्यार करतात चलयो. चडशे करून पेट्रोल पंपार चलयोच आसा आतां सारकें. तेन्ना करता म्हणलें हांवें तेंकां. आणि तुमचें तुमी घर तुमी सांबाळटात सगळें तुमचें आतां? हय आमचें हय. तुज्या फॅमिलीन तुमचें कोण कोण आसा? म्हाजे फॅमिलीन म्हाजो घोव आनी 2 भुरगीं आसा म्हाका. सो आनी तूच आतां तेजी फॅमिली चलयत म्हणजे हेल्प करता आदार तुजो? हय
पण ह्या सगळ्या हितून घर सांभाळप हे कशें जमता? असे काय प्रॉब्लेम जायना जमता सवय सकाळी उठून करपाक पहिली बी कामाक वयताले आता बी कामाक वयता जमता सगळे सारखे जमता. पण कंटिन्युअस हांगासर उबें रावचें पडटा आनी हो पेट्रोलाचो वास, सो ताका लागून केन्ना कितें प्रॉब्लेम जाला? त्यांना काय प्रॉब्लेम जावना हरशीं अशें आसा ओके. केन्ना थोडे स्टार्टिंग जाता आसले आता काय प्रॉब्लेम जायना आता सारखे आसा. त्यामुळे इझी वाटतं सगळे हा. म्हणजे करपाक मातशें बरें बरें दिसता आता काय तशें त्रास बी काय ना. तुम्ही आता कितें एक वेगळे करतात काम आणि सगळ्यांच्या नदरेन तुम्ही आता आयला. आम्ही तुमच्याकडे पावलीन की हांगासर अश्यो बायलां जी आसात ही पेट्रोल पंपाचेर रावून दादल्यांच्या बरोबरीन काम करता, हेका लागून तुमी आतां नोटीस जाल्ली आसा. सो कितलीश्योच बायलो तुमकां पळयता आसतली आनी इन्स्पायर जाता आसतली तुमचें काम पळोवन. तुमकां त्या बायलां खातीर कितें मेसेज दिवपाक जाय? जे काय माणसं लेडीज लोकां गरज आसता त्यांनी येऊन असे काम आपल्या पोटा खातीर कोणी कितें करता न्ही ताका लागून त्या लोकांनी लेडीज कोणीय काम केलं तरी जाता कामा बद्दल. आणि माझे कितें आसा सांगपाचें कोणचे बी लेडीजान खंयचे बी काम करपा जाय पण अशें लचपा जायना. पोटा खातीरूच येता. कोणें कितें सांगल्यार आपल्या हितूनच हे करपा जाय, आपल्या हितून रावपा जाय. आपूण सारकें आसा तर सगळे सारकें आसा म्हणून म्हाजें हे तेंचें सारकें. आणि स्नेहा तू कितें सांगतले? पोटासाठी म्हळ्यार काम जाय म्हळ्यार करपाकूच जाय. नाजाल्यार गप ना, काम करपाक. सो आजच्या भागात आमच्या बरोबर आशिल्ली आमची आयची 3 गेस्ट वैष्णवी, अफसाना आणि स्नेहा. आणि तांच्यांनी कितें तरी समाजान रावून एक आपल्या फॅमिली खातीर एक धाडसाचें अशें काम करता. धाडसाचेंच म्हणपाक शकता कित्याक ह्या क्षेत्रांत चडशीं दादलेच आशिल्लीं इतलीं वर्सां आनी कितें तरी एक नविदात एक बदल जाला आनी आज ह्या क्षेत्रांत म्हणजे पेट्रोल पंपाचेर आमकां बायलो पळोवपाक दिसता. आनी धाडसान ती हांगासर दादल्यांच्या बरोबरीन काम करता. कितलेशेच कस्टमर तांच्या कडेन येतात पण ती सारकी आतां इतली एक्सपर्ट जाल्ली आसा सो तांकां सारकें मॅनेज करपाक ते शिकल्या. सुरवातेक तांकां त्रास जाले म्हणटात ती की वास येतालो पेट्रोलाचो, उबें रावचें पडटालें. सगळ्यांकूच सुरवातेक प्रॉब्लेम आसता पण ह्या सगळ्या समस्यांचेर मात दिवन तांकां सगळे तांच्यांनी प्रॉब्लेम सगळे हे फेस करून ती आज तिगाय जाणां इतली स्ट्रॉंग हांगा उबी आसा. ही आमच्या सगळ्या बायलां खातीर एक देख आसा. तुम्ही हांगासर आमच्या कार्यक्रमान आज भाग घेतलो ताका लागून खरेंच तुमकां मना पासून तुमकां तिगांयक देव बरें करूं आनी तुमच्या फुडच्या वाटचाली खातीर तुमकां शुभेच्छा. देव बरें करूं. ह्याच पेट्रोल पंपा वयली आनीक 2 स्टाफ म्हजे बरोबर आसा हांगासर. प्राप्ती आनी प्रणाली जे हांगासरले अकावंटंट आसा आनी प्रणाली हांगासरले कॅशियर आसा ते हांगासर ह्याच बायलां बरोबर काम करता. आनी तांकां आमी विचारया की ही जी तुमचो स्टाफ आसा जी कितें तरी दादल्यांच्या बरोबरीन काम करता, खरें म्हणल्यार तुमचेंय काम तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा हांगासर. सो तांचो अनुभव तुमकां कसो आसा? ती एक्चुअली येयली तेन्ना मातशी नर्वस आसताली पण आता ती बरी हांगा आमच्या वांगडा म्हणजे तांकां संवय जाल्या काम करपाची वेवस्थीत आनी सगळें हँडल करता. मेन म्हणल्यार डिझेला कडेन सुद्दां तांकां अशें दवरलें की एक्चुअली थंय काम म्हणजे मोस्टली दादल्यांचें अशें काम आसता पण ती त्यांच्या बरोबरीने व्यवस्थित सगळें हँडल करता. तेंचेर सुद्दां जर पंप सोडीत जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता व्यवस्थितपणे हँडल करतली इतली तेंची कॅपेबिलिटी आसा. हय हय तेंचेर जर पंप सोडलो म्हणजे तुमी आतां हँडल करा अशें जर तांकां सांगलें जाल्यार व्यवस्थितपणे हँडल करतली इतली ती कॅपेबल आसा. पण तेन्ना ती सुरवातीक हांगासर काम मागपाक आयली तेन्ना तुमचें रिएक्शन कशें आशिल्लें? म्हणजे तुमकां वेकन्सी आशिल्ली हांगासर ह्या पोस्टा खातीर की तुमी चिंतिल्लें की आमकां चलयोच जाय बी अशें कितें आशिल्लें तुमच्या हांगासर? ना तशें अशें कांय नासलें. हय पण जेन्ना ती हांगासर आयली तेन्ना तुमचें रिएक्शन कशें आशिल्लें? म्हणजे चलयांक घेवं की नाका अशें कितें जाल्लें हांगासर? तशें पळोवपाक वचत जाल्यार आमी सुद्दां बायलोच आसा पण तशें आमकां तशें कांय दिसूना की अशें दिसलें की आमी काम करता तशी तीय करतली वेवस्थीत अशें आमकां तेन्ना दिसलें. गरज आसली. आनी तुमी तांकां ट्रेनिंग दिली तेन्ना ती रोखडीच शिकली काय टायम लागलो किंवा कितें प्रॉब्लम्स आयिल्ले तेन्ना? प्रॉब्लम म्हणल्यार तशें प्रॉब्लम म्हणलेशें ना फक्त इतलेंच की हांगा एक कशें कस्टमरांक हँडल करपाक जाय. कस्टमरा कडेन मेनली पोलायटली मातशें उलोवपाक जाय कित्याक कस्टमर सदांच हांगा घाईन आसता आनी लायन लागलेली आसता. सो आमी तांकां पयलीं तें सांगलें की मातशें कस्टमरा कडेन पोलायटली उलयात. तशें तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट केलें सगळ्यांनी तिगांयनी आनी केन्ना केन्ना चूक जाताली तेंची आमी तांकां समजयलें की अशें आसना अशें करप तशें करप. सो आतां ती करता वेवस्थीत हँडल. ओके आनी तूं सांग तुका कितें अनुभव आशिल्लो तांच्या बरोबर? ती तशी बरी आसा सगळी की सांगता तितकें आयकता वयल्यान बरी हँडल करता तेंच्या चेड्या सुद्दां बरी करता. हँडल करता अशें म्हणटा. ओके तुवें ते म्हणलाच न्ही की चल्यापेक्षा ती बरी हँडल करूं शकता पण खरेंच तुमच्या खातीर हो प्लस पॉयंट एक म्हणूं शकता की चलयो आशिल्ल्या कारणान एक इंटरेक्शन लोकां कडेन चड बरें जाता आसतलें जाता न्ही अशें तुमकां म्हणजे सो एक म्हणूं शकता की चलयो आशिल्ल्या कारणान तुमच्या खातीर एक प्लस पॉयंटूय. आनी आतां तुमी तिगूय जी आसा ती 10वी शिकला
पण जेन्ना हांगासर पयशे घेवपाचो वेव्हार आसता सो तांकां कशी ती मॅनेज करतात? तेन्ना फर्स्ट स्टार्टींग जर तांकां प्रॉब्लम येयलो जाल्यार ती सांगता तेन्ना आमी तांकां कॅल्कुलेटर दिता ती सुशेगाद करा म्हणटा बेश्टी गाये खडखडीन करनाका म्हणटा तेन्ना मागीर मागीर तांकां ती संवय जाता. आतां तांकां काय आतां कॅल्कुलेशन तेंच्या मायंडान बसलेलें आसता काम करून करून. आतां ही 3 जाणां आसात सो तुमकां अशें तुमचे आनीक विचार आसा की आनीक चलयांगूच हांगा घेवपाक जाय कशें? दोन्ही असलेले इक्वल असतात तेही बरें सगळ्यो येयल्यारूय बऱ्यो. ओके आतां कितलीशींच हांगासर बायलां आसा जी तांचें इन्स्पिरेशन घेतलीच आनी तुमकां अशें दिसता आसतलें की हांगासर ती काम करतात दादल्यांचे बरोबरीन जे सहजा दादलेच करताले इतलीं वर्सां आनी अचानक बायलो ह्या फिल्डान आयल्यो. तुमी पयलीं केन्ना तरी अशें पेट्रोल पंपाचेर बायलांक बी पळयल्लें पेट्रोल भरतना की ही पयलेच फावटी आशिल्ली की आमच्याच पेट्रोल पंपाचेर बायलो भरतात? हांवें जाल्यार पळोवन हांवेनूय केन्ना पळोवन नाशिल्लें. म्हाका दिसता आमच्याच पेट्रोल पंपार हांवें पळयलां वेवस्थीत काम करपी आनी आमचे सरान सुद्दां तांकां बरे भशेन वेलकम केलें. तशें पळोवपाक वचत जाल्यार आमचे सरय खूब बरे आसा आनी तेंच्यांनी तांकां सुद्दां खूब कॉपरेट केलां की तुमी वेवस्थीत अशें म्हणजे तांकां अशें हें करूं ना की तुमी बायलो तुमी कितें काम करतली अशें केन्ना आमच्या सरान तांकां अशें म्हणूंक ना. वयल्यान आमचे सर सुद्दां हॅप्पी जाले की वा म्हणजे इट्स लायक अशें की चेडवां आतां ह्या फिल्डान कामाक येयली अशें सुद्दां सरांनी आमकां एक दीस म्हटलां म्हाका. आनी लोकांनी फीडबॅक तुमकां दिला आसतलो न्ही की चलयो हांगासर काम कर तुमच्या पेट्रोल पंपाचेर सो कितें जाला केन्ना अनुभव? म्हटलां अशें कोणा तूं खंय काम करता अशें विचारता की आमी सांगता पंपार आसता कितें काम करता पंपार आनी खंय दुसरें काम मेळना का अशें विचारता. ओके सो म्हाका दिसता पेट्रोल पंपार चडशे दादलेच चडशे आसा इवन एकाउंट्सार म्हण कॅशियर म्हणा चडशे दादल्यांचेच आमी हे पळयता. पण तुमकां अशें हांगासर नायट शिफ्ट बी कितें तुमची आसता? ना नायटीक आमी आसना आमी डेकूच आसता. हय नायटीक ते मागीर चेडे भुरगे आसा ते पळयता पूण मागीर दुसरे दिसा येवन सगळें कितें पळोवपाचें तें सगळें आमीच पळयता मेन कितें आसा तें. ओके सो एकंदरीत म्हणत जाल्यार आख्खो तुमचो अनुभव कसो म्हणटली तुमी म्हणजे ह्या पेट्रोल पंपाचेर हेंच्या बरोबर काम करप आनी तुमी स्वता एक चली तुमी बायल आसा सो ह्या फिल्डान तुमी ओवरऑल तुमकां कितें दिसता की बायलांनी खंयच्या क्षेत्रान काम जेन्ना करतात तेन्ना आमी चिंततात खूब फावटी की ना कांय कामां आसा ती बायलांनी करपाची ना दादलेच करतले किंवा इतली वर्सां दादलेच काम करता सो दादल्यांनीच्या कामांनी बायलांनी कित्याक येवपाक जाय असो एक खंय तरी समज आसा. पण तुमकां हाजेर कितें उलोवपाक जाय कितें सांगचें दिसता? म्हाका तरी दिसता की आतां सगळ्या फिल्डान बायलो देंवल्यात. खंयचेय अशें फील्ड ना की ज्या फिल्डान बायल ना. इवन म्हाका दिसता गोंयान एक फाटी हांवें फेसबुकार पळयल्लें एक प्लंबींग कामाक सुद्दां एकटे कोण क्रिश्चन चेडूं कोण तरी देंवला तें सुद्दां पळयलें हांवें. सो खंयच्याच फिल्डान चेडवां फाटी ना अशें म्हाका दिसता आनी रावचें बीन न्ही सगळ्या फिल्डान फुडें येवपा जाय चेडवांनी. आमच्या आयच्या गेस्ट या तेचेर आमकां खूब बरो संदेश दिलो आसा की खंयच्या क्षेत्रान बायलांनी फाटीं रावचें न्ही प्रत्येक क्षेत्रान बायलांनी फुडें सरपाचें आनी खुबशे बायलां फुडें सरल्याय बी. होच तांचो संदेश घेवन आमचो आयचो अस्मितायेचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. फुडल्या भागान मेळुया आमच्या नवीन गेस्टा बरोबर एका नवीन क्षेत्रांतली आमची उर्बा वाडोवरी इश्टीण आमकां मेळटली. तोपर्यंत पळयत रावात अस्मिताय पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.